नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. लोकसभा वेंचणुकेचे रणधुमाळेक पूर्णविराम. चॅनलाच्या एक्झिट पोल. गोंयांत 50-50. केंद्रांत कोण? मोदी सरकार, इंडिया आघाडी काय खतखते? निकाल 4 जूनाक. स्मार्ट सिटीची 90% कामां तडी. कन्सल्टंटांक लागून कळाव. मुख्यमंत्री म्हणटा सगळे रस्ते येरादारीक उक्ते. काकुलो मोलाकडचे मेन जंक्शन आनी रस्तो 6 जून मेरेन उक्तो. सांतिनेज वाठारांत 58 घरां आस्थापनाची. सिवेज नाल्यांत. 8 दिसां भितर नवें सिवेज कनेक्शन घेतलें ना जाल्यार लायट उदक कट. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. इंडिया आघाडी 295 सुवातो जिखता. काँग्रेसीचो फुडारी. इंडिया आघाडीचो निमंत्रक मल्लिकार्जुन खरगेचो दावो. दिल्ली खरगेच्या घरा इंडिया आघाडी फुडाऱ्यांची स्ट्रॅटेजीक बसका. नुव्या बायपासार सेल्फ एक्सिडेंट. मोटारीचो हायवे कुशीक दवरिल्ल्या सिमेंट ब्लॉकाक धपको. 2 जाण आगताक गेले. एकलो जीएमसीन. लोक म्हणटा रस्तो अनसेफ. हवामान खातें. बाकीच्या खात्यांकडेन उलोवन शेकांक मुजतवाड दिवपा विशीं सोमार मेरेन निर्णय. शेक उबारूंक कळाव जाल्ल्यान प्रस्ताव. दूदसागरावेले जीपींकूय पावस मेरेन सीझन वाड. पणजे पे पार्किंग 1 जूनासावन परत सुरू. स्मार्ट सिटीची कामां सुरू आशिल्ल्यान 31 मे मेरेन पार्किंग बी केल्ली माफ. आतां रस्ते उक्ते. 4 व्हिलरींक पे पार्किंग लागू. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन. जड़ से जुड़ो. लोकसभेच्या वेंचणुकेंत गोंयांत एक्झिट पोल 50-50. एनडीए इंडिया आघाडीक 1 सीट. एक्सिस इंडिया सर्वे म्हणटा एनडीएक 52%, इंडियाक 43% मतां. निमाण्या पावड्याचें मतदान शेनवारा जालें. देशभर एकच प्रश्न. केंद्रांत कोण? मोदी सरकार, इंडिया ब्लॉक काय खतखतें? निमाणे मत पडटनाच नॅशनल चॅनलांच्या एक्झिट पोल जाहीर. निकाल 4 जूनाक. हे फावट 7 पावण्यांनी वेंचणूक आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुमार म्हयनोभर चल्ली. 19 एप्रिल ते 1 जून मेरेन वेंचणूक जाली. अंदू आदले सारकी व्हडली केस्तावाना शांतिकायेन वेंचणूक जाली. सरकार कोणाचें? मोदी सरकार, राहुलाचे काँग्रेसीचो कमबॅक काय खतखतें? देशभर एकूच प्रश्न. मजगती मुखेल संस्था आणि चॅनलांचो एक्झिट पोल. इंडिया टुडेन गोंया खातीर एक्झिट पोल काडला. गोंयांत भाजपाक 1 आणि काँग्रेसीक 1 सीट मेळटा म्हूण एक्झिट पोलांत सांगला. भाजपाक खंय 52%, काँग्रेसीक 43%, जाल्यार हेर पक्षांत 5% वोट शेअर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांतिनेज वाठारांत रावपी 58 जाण सिवेज सांतिनेज नाल्यांत सोडटात. तांणी फुडल्या 8 दिसां भितर नव्यान सिवेज कनेक्शनां घेतली ना जाल्यार तांचे लायट आनी उदकाची कनेक्शनां कट करतले. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. महापालिकेक तशे निर्देश दिल्यात. पणजेकारांनी पोन्न्य सिवेजीच्यो लायनी बदलून नव्यो घेवच्यो म्हूण उलो. हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन बेगिनात बेगीन घेवपाची गरज आसा. जेणे करून आमकां ओल्ड सिवरेजीची पायपलायन ही स्टॉप करपाक जाय आनी मेन गटारांनी जी मेन सिवरेजीची पायपलायन जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत कंप्लिटली आमी जे म्हणटा उदीक चॉकअप जावपाचें काम जे आसा हें बंद जावचें ना. कारण आतांची सिवरेज जी पायपलायन घातल्या ही व्हडल्यो पायपलायन घातल्यान त्यो रोडाच्या पोना घातलेल्यो आसा आनी गटारां थोडीशी वयर आसा. त्या खातीर पणजेकारांनी बी सहकार्य करून आत्तां आमी आयडेंटिफाय केला त्या प्रमाणे सांतिनेजच्या एका नाल्यान 58 जाणांनी सिवेज सोडटा आमी आयडेंटिफाय केला. पार्सेकाराक आत्तां सांगला CCBच्या इंजिनियराक 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी जर सिवेजीचें कनेक्शन घेतलें ना तांची लायट आनी उदक आमी कट करतले. लोकांनी म्हणजे आतां आमी पळयताले की बरेचशे फावटी आपल्या हाडून पोना नालो आसा म्हणून पायप भितर सोडून दिवप ही रॉंग सिस्टम आसा. पणजेंत जर क्लिनिनेस मेंटेन दवरतले आसत
जाल्यार कमर्शियल शॉप्स आनी रावता त्या लोकांनी बिल्डर्स हांच्यांनी सहकार्य करचें पडटलें. हांच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें हाजी आमी अपेक्षा करता. इंडिया आघाडी 295 सुवातो जिखता म्हणून काँग्रेस फुडारी आनी इंडिया आघाडीचो निमंत्रक मल्लिकार्जुन खरगेचो दावो. दिल्ली खरगेच्या घरा इंडिया आघाडी फुडाऱ्यांची दनपारां स्ट्रॅटेजीक बसका जाली. इंडिया अलायन्साचे फुडारी एक्झिट पोलाचे डिबेटींक वांटेकार जातले म्हणून खरगे उलयला. पयलीं बहिश्कार घालपाचें थारिल्लें. इंडिया आघाडीच खंय सरकार करतली. 4 जूनाक प्रधानमंत्री थारायतले. इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे. ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है. ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है. जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं. सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं. इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं. हवामान खात्यानी हेर खात्यांबरोबर उलोवन शेकांक मुजतवाड दिवपाची काय ना हें सोमार मेरेन थारतलें. पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. सध्या तरी पावसाचो आसोर आनी हवामानाची स्थिती पळोवन शेकवाल्यांक दर्यादेगांनी धंद्याक मेकळीक. सिजनाच्या सुरवातीक शेक उबारूंक कळाव जाल्ल्यान बरो धंदो जावनाशिल्ल्यान शेकवाले मुजतवाड सोदतात. शेक ओनर्स एसोसिएशन, क्रूज, कार्दोज जावं बाकीचे स्टेक होल्डर्स दे हॅव बीन आस्किंग फॉर एक्सटेन्शन. आमी मानतात की ह्या फाटी सिजन इलेक्शना खातीर तांकां जाय त्या प्रमाणे जावना. डॉमेस्टीक टुरिस्ट आतांच येवंक लागिल्ले आसात. गिनती ह्या दिसांनी वाडल्या कंपेर्ड टू द लास्ट मंथ. आनी ताच्या खातीर समज पळयलें जाल्यार बाय स्टॅट्यूट 31 मे आमी जेन्ना तारीख दिता, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑल वेदर कंडिशन्स, पावस त्रास जावचे न्ही म्हणून. टुरिस्ट ह्या दिसांनी आसात आनी शेकवाल्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला आनी ताचे खातीर म्हाका दिसता की ऑल्दो वी टॉक अबाउट 31 मे बीइंग द डेट ऑफ we will jointly ensure collaboratively म्हणटा अशें की तांणी स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की फाल्यां पावस आयलो, कितें त्रास जाले जाल्यार गेस्टांक त्रास जावंक जायना. एज टुरिझम डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, बाय मंडे वी विल टेक अ डिसिजन on how many more days we can give it to them. We will also have to talk to IMD and other people and understand the weather conditions. But principally, we can say that हांव म्हणना की पत्र बरयला आनी हें बरयला, but we will not disturb the activities till unless the weather conditions, subject to the weather conditions which have been prevalent. Tourismaकूय शेक ओनर्स have been, traditional शेक owners have been playing a role आनी खुबशे लोक टुरिस्ट येताय बी ह्या दिसांनी. तांणी स्वता बॅलन्स करपाक जाय, कित्याक थोडे नुस्तेकार भाव असतात, वॉटर स्पोर्ट्स वाले असतात, शेक वाले असतात. इट इज वन इकोसिस्टम. एकट्याक समज दिसता दुसरी आमी सावंड लायलो म्हणून हें जाता, प्रॉब्लेम जाता, and we disturb the activities, then we'll have a problem. At the season च्या पयली we will talk to all the stakeholders. स्मार्ट सिटीची खंय 90% कामां पुराय जालीं. कन्सल्टंटाचें प्लानिंग सारकें नाशिल्ल्यान कामाक कळाव. स्मार्ट सिटीच्या इन्स्पेक्शना उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. युटिलिटीची कामां तितलीं उरल्यांत. पणजेचे सगळे रस्ते येरादारीक उक्ते केल्यात. सांतिनेज काकोलो मोलाकडचे मेन जंक्शन आनी रस्तो 6 जून मेरेन उक्तो जातलो. कॉन्ट्रॅक्टरांक खंय ऑर्डर दिल्या.
जशें थोडेशे कन्सल्टेशनाचे प्लॅनिंग कन्सल्टंटाचे फेल्युअर जाल्ल्या कारणान कामाक थोडोसो उशीर लागलो, कामान थोडोसो दोश आसा ना म्हणना आमी, बट तो सगळो ओवरकम म्हज्या स्मार्ट सिटी परत PWD आनी WRD हेंच्यांनी केला. काकुलो मॉल जंक्शन हो फक्त ओपन केल्लो उरला. हो 5 जून पर्यंत काकुलो मॉल जंक्शन आतां आमच्या कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे 5 जून, हांव म्हणटा 6 जुनाक कंप्लिटली काम जातलो. हार्डली 100 मिटर्स रोड उरला, तोय बी सगळे क्युरेशन पायप क्युरेटींग, सिवरेजीची पायप आनी खूब कनेक्टिविटी जी आहा पळय न्हय ही एका इट इज अ जंक्शन, त्या खातीर तें उरलेलें. बट 6 जून पर्यंत तेंय कंप्लीट जातलें. पणजेंतले सगळे रस्ते 100% ओपन जाले, खंयचोच रस्तो आनी बंद दवरूंक ना. एक फक्त हो उरला पळय न्ही तो 6 जुनाक पूर्णता ओपन जातलो. ते कन्सल्टंटाचे तुमी म्हणटा तेंचे खंय तरी हेजे खातीर तेंचेर कितें एक्शन काडलो जातलें? आमी, ताका एक्शन घेवप सुरू आहा. ती CM ऑल्सो सांगलेलें आहा ते थोडी कन्सल्टन्सीची मिस्टेक आहा कित्याक प्लॅनिंग कोत्ताले न्हू तें प्लॅनिंग तेणें सारकें करूंक ना. नाव बेसिकली नाव कन्सल्टंट हॅज बीन ऑलरेडी रिमूव्ड. नाव बेसिकली इन वी आर वर्किंग विथ आवर ओन डिपार्टमेंट्स एज फार एज PWD CCP WRD and smart city. So we are all coordinating with all the departments and getting the work done. This should have been done first only. उत्पल पर्रीकर म्हणटा मुख्यमंत्री 15 दिसांनी रिव्ह्यू बसका घेतालो जाल्यार बरी गजाल. लोकांच्या डोळ्यांनी धूळ वता ती खंय बेगीन बंद करची. काल म्हटलें हांवें की एवरी 15 डेज तरी चीफ मिनिस्टरान रिव्ह्यू घेवंक जाय. चीफ मिनिस्टर 15 दिसान रिव्ह्यू घेता जाल्यार सगळे ऑफिशल्स आनी आमदार आनी मेयर सगळे जाण एटलिस्ट दिसतलें आमकां कितें चल्लां, तांकांय खबर आसतलें की कितें चल्लां तें. प्रोवर्बियल आमच्या दोळ्यान धूळ घातली वता आनी लिटरल धूळ वता सगळें खणलां म्हणून, तें बंद बेगीन जावंक जाय. ताच्या खातीर CM हांवें सांगल्या प्रमाणे जर एवरी 15 डेज रिव्ह्यू घेता दॅट इज अ गुड थिंग. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. शेनवारा सेल्फ एक्सिडेंटान नुव्या वेस्टर्न बायपासाचेर 2 जाण आगताक गेले, एकलो जखमी. नुवे वेस्टर्न बायपासार मोटारीचो कंट्रोल गेलो. मोटार वचून बायपासा कुशीक शिमिटाच्या ब्लॉकाचेर मोखली. जखमीक GMCक एडमीट केला. हो रस्तो सेफ ना, सेफ्टीच्यो गजाली ना म्हणून सेरावलीचो लोक कॅन्डल लायट मार्च काडपाचे तयारेंत. सकाळी सुमार 7 वाजता हांगासर नुवे गोरोटी वेस्टर्न बायपास रोडार एक मारेकार एक्सिडेंट जालो. हो फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा एक सिमेंटाचो स्ट्रक्चर आसा. जो वेस्टर्न बायपास रोड हो बांदतना हांगासर हे जे PWD ऑथॉरिटीज वो वेस्टर्न बायपासाचे जे ऑथॉरिटीज आसा तांणी दवरलेलो तो आजून तसोच आसा. सो ही गाडी जी वेर्ना सावन मडगांव येताली ती सडनली हे स्ट्रक्चराक डॅश जाली आनी तातूंत आसले 2 जाण आगताक सोंपले. तसोच एकलो GMCन एडमीट आसा. सांगचें म्हणल्यार हांगासर तशेंच एक दीस फाटीं सुराले हे स्पॉटार एक 19 वर्सांचो भुरगो एक्सिडेंटान सोंपलोलो आनी आयज सेरावलीचे रेजिडेंट्स एक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट करचे आसात कित्याक तांचे हेजे प्रमाणे हो जो रस्तो आहा हो एक्सिडेंट प्रोन आसा आनी हांगासर प्रॉपर रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट ना. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस. पावस सुरू जाय मेरेन दूधसागर धबधब्यार वचपी जीपी चालूच उरतल्यो. धारबांदोडेचो आमदार सांगता दर वर्सा 1 जुनाक जीपी बंद करतात. अंदू वेंचणुकेक लागून ट्युरिस्ट कमी, मात फाटले कांय दीस ट्युरिस्ट येवंक लागल्यात. जीपवाल्यांक सिजनाची मुजत वाडोवन दिवची म्हणून आमदार जीपवाल्यांक घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन पावलो. ही जो पळय 4 म्हयने कशें आसता बंद आसता वयर वचपाचें दूधसागर आमचे जीप सर्कीट करेक्ट. आनी ती कशी आसता की 1 जुनांतल्यान ती बंद जाता. केन्ना केन्ना कितें जाता 1 जुनाचे पयलीं मोठो पावस जाल्यार तेन्नाय ते बंद जाता, पावसाक वचूं मेळना. आनी त्या खातीर कशें आसा की रेग्युलर जे पळय नॉर्मल पळय प्रोसिजर आहा त्या प्रमाणे ते कितें केल्लें डिपार्टमेंटान ते 1 तारखेच्यान बंद केल्लें, बंद म्हणून सांगलें. मागीर ते कमिटीचे मेंबर म्हणजे कडेन लेटर घेवन एप्रोच जाले आनी ते एप्रोच जाता मागीर तांकां घेवन हांव ते CMचे अपॉइंटमेंट घेवन ते गेलो तेजे कडेन. CMान सांगलें आपूण ते सगळे विशय पळयता, आपूण बाकीचे रिपोर्ट घेता आनी कितें सिच्युएशन आसा ते पळोवन त्या प्रमाणे डिसायड करया म्हणून. काल कितें जालें, काल लास्ट डेट आलेलो. म्हाका तेणी कितें सांगलें की आमी ते कशें आसा की अजून पावसाच्या दिसाचें कांय ना आनी फाटल्या दिसांनी थोडेशें इलेक्शनाक लागून आनी बाकीच्या आमच्या
भुरग्यांक सुटी बी नासल्या कारणान टुरिस्ट जे पळय इन्फ्लो आसा गोंयांत तो कमी आसा आनी ताका थोडेशे कामय कमी मेळ्ळें आसा ते आतां समज एक 4-5 दीस जर समज जर पावस जर ना मनसून स्टार्ट जावना तेजे भितर 1-2-3 ट्रिपी मेळ्ळी जाल्यार थोडे बरे जर तांकां येवनी त्या प्रमाणे आमी ती ऑर्डर मॉडिफाय करून घेवया आनी लोकांक ते एक थाकाय दिवया अशा पद्दतीचे आमचे टॉक जाले. रेग्युलरली कितें जाता 6 तारखेच्यान मिरग लागता त्या खातीर कशें आसा इनडेफिनेट रिपिनेट करप बरोबर जायना. 6 तारखेच्यान मिर्ग लागता जाल्यार बाबा मिरगाचे आमी एक अंदाज धरून जर केले जायत न्ही त्या पद्दतीन बरें जातलें अशेंच धरून आमी केलां तें. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत राहत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. अणजुणच्या कर्लिस रेस्टॉरंटाक थाकाय ना. बेकायदेशीर GG1 बांदकाम मोडचें म्हूण CZMAन दिल्लो आदेश रद्द करूंक NGTचो न्हयकार. 21 जानेर 2016 GCZMAन अणजुणच्या ह्या रेस्टॉरंटाक डेमोलिशन नोटीस काडिल्ली. कर्लिसाची मालक लिनेट न्युनीस आदेशा आड NGTंत केल्ली. धारबांदोड्या प्रतापनगरांत गॅस लिकेज जाल्ल्यान 2 सिलिंडरांक उजो. दुमिंग डायस आनी ताची घरकान्न जखमी. तांचेर उपचार चल्ल्यात. पेट घेतिल्ले सिलिंडरांचो स्फोट जावचे पयलीं भायर काडून उजो आटापा हाडूंक उजो पालोवपी दळाक येस आयलें. उज्यांत घरांतलें सामान लासून काबार. आमकां 12-15 कॉल येयले की उजो लागला सिलिंडर उजो लागला. त्या प्रमाणे आमी कनवर्ट केलो आनी हांगा एक 10-15 कॉल आयले. मागीर सिलिंडराक उदक मारून ते फूल केलें सिलिंडर भायर काडलें. मागीर तेंचे ते ओनराक मातशें लागला. ओनराक लागला. सो टोटल कितले सिलिंडर आसले? सिलिंडर 2 आसले. सो कॉज कितें कळ्ळा म्हणल्यार उजो लागलो कशें कितें लिकेज. मागीर हांगा येयलो उजो पेट्टा म्हणून तुका म्हटलें की आमी उदीक तरी करूंक न्ही 7 भिजून घातलें पूण जायना जालें. त्या बोगळान म्हटलें लायट पयलीं ऑफ करा. मागीर म्हटलें पळोवया तुजी मिसेस हांगा हें जाली कितें मातशें प्रेशर डावन जालो आनी बेहोश जाली. तिका भायर काडली. मागीर आमी फोन लायलो पणजे क्वीक एक्शन घेतली गाडी येयली. तरी पूण बरेंचशें नुकसान जालां तेंचें. नुकसान जालां तें बरें आसा पूण स्पोर्ट जावंक ना परमेश्वराच्या कृपेन व्हडली गोश्ट. डायसाक मातशें ओनराक मातशें लागलां. आतां कितलें मातशें तकलेक बी लागलां कितें आनी अजून खबर ना. ते गडबडीन आमी कांय पळोवंक ना. हॉस्पिटलान एडमीट केलें. जेन्ना उजो लागलो म्हणून कळ्ळें की सगळे गांवचे लोक पावले हांगासर आनी गांवच्या लोकांनी म्हाका दिसता सिलिंडर तो उजो पेट्टा तो पालोवपाक खूब प्रयत्न केले पण तेंचे कडेन जायना म्हणून तेंचे लास्ट पणजे फोन केलो आनी फायर ब्रिगेडीक पणजेच्यान फोंड्या कॉल येतकूर ती फायर ब्रिगेड टायमार हांगासर पावली आनी तेंचेर एक एमटी आनी एक भरलेलो सिलिंडर दोनी आहा ते भायर हाडून रेस्क्यू केल्ले आसा आनी जो जो उजो पालयल्लो आसा आनी जे ती दोगी जाणां आहा ती मायनर इंजर्ड जाल्ली आनी तेंचे घराचे जवळ जवळ भितरले जे फ्रीज आनी ते लायटीचे सामान आनी गॅस बीस मेळून जवळ 50,000 तांकां लुकसाण जालां. प्रतापनगरच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजे पे पार्किंग 1 जुनासावन परत सुरू केलां. स्मार्ट सिटीची कामां सुरू आशिल्ल्यान 31 मे मेरेन पार्किंग फी माफ केल्ली. 31 तारखेची डेडलायन सोंपले उपरांत आतां पार्किंग फी घेवंक सुरू. रस्ते फोडिल्ले ताका लागून पार्किंग फी माफ केल्ली. आतां सगळे रस्ते जाले पार्किंग फी परत लागू. फाटल्या दिसांनी पणजे जे स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ली ती व्हडल्या प्रमाणात कामां चालू आशिल्ली आनी तेजे लागून लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून जे पणजेचे CCP आसा तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलेलो की जे पे पार्किंग ते लोक घेतात ते पे पार्किंग ते घेवचे ना. मात आयज 1 जुना सावन
जे हे पे पार्किंग आसा ते परत चालू केला. जे पणजेचे आमदार आसा तेंच्यांनी आमकां म्हायती दिली की जशें सांगलेल्या प्रमाण जेन्ना ही सगळीं कामां जेन्ना जाग्यार पडटली तेन्ना पे पार्किंग चालू करतले म्हणून. आनी आयज 1 जुना सावन हे जे पे पार्किंग जे बंद आशिल्ले फाटल्या खूब दीस बंद आशिल्ले ते पे पार्किंग आतां परतून चालू जाला. करपाचें नासलें दॅट वॉज इट वॉज ओनली पेंडिंग दवरलेलें एका लागून हे रस्ते फोडलेले आहात एंड पार्किंग बिकम्स अ प्रॉब्लम. तरी अजून सर थोडे रस्ते उरला न्हू रस्ते चालू आहा आतां फुटपाथ उरलेले आहात पार्किंग फुटपाथार कांय जायना. कुचेले झऱ्यांत लागसारच्या बिल्डिंगाचे सिवेजीचें उदक सोडिल्ल्यान नैसर्गीक झऱ्याच्या उदकाचें प्रदूशण जाता. थळावे बोवाळ मारतात. आदीं खंय थंय उदक पिवपा इतलें नितळ आसतालें. एके वटेन उदकाक लोकांचे हाल, तेवटेन बऱ्या झऱ्यांची सरकाराचें लक्ष नाशिल्ल्यान वाट लागता. थळावे मिडिया मुखार सरकारान खंय झरे साल्वार करचे. आतां आमी येयला हांगा कुचेली झरा कडेन. हे झर आनी इंग्लिशीन हेका स्प्रिंग वॉटर नॅचरल स्प्रिंग वॉटर म्हणटात हेका. हे आतां खूब वर्सां जाली स्प्रिंग वॉटर आसा. पयलीं आतां तर हे बिल्डिंगी सगळे येयले हांगा. पयलीं हांगा बिल्डिंग कितें नासले सगळे हे उदक लोक हांगातले जे हे सोसायटीन रावता लोक ते सगळे लोक हे खावपाक पिवपाक सगळे यूज करतात हे उदक. आयज हेजे सिट्युएशन अशें जाल्लें आसा. आतां हांगा बिल्डिंग येयले मागीर हे पळय हांगासून एक हे पळय तुमी झर पळय सिवरेज वॉटराचो. हे सिवरेज वॉटर हेका कनेक्टेड जाल्ले आहा आनी बिल्डिंगेचे सिवरेज वॉटर थंयसून कनेक्ट जाल्ले आसा. हांव हे विचारता हे नॅचरल पिवपाचे स्प्रिंग वॉटर आसा असले आमी कितें लोक हेका कित्याक पाड घालतात आनी आमचो सरकार कित्याक हेका एक्शन घेयना. आतां हेजे खूब सारे व्हिडिओ जाल्ले आहा स्प्रिंग वॉटराचे नॅचरल स्प्रिंग वॉटराचे खूब सारे व्हिडिओ जाल्ले आहा पूण आजूनय हेजे एक्शन घेवंक ना. हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक, हांव रिक्वेस्ट करता म्युनिसिपालिटीक आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमचो आमदार आनी आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक PWD डिपार्टमेंटाक सुद्दां हांव हे रिक्वेस्ट करता हे जाता तितके बेगीन हे सिवरेज सिस्टम जितके केल्ले आहा कनेक्टेड केल्ले आहा तांकां फायन घालचे आनी ते सिवरेज सिस्टम बंद करचे. वयरसून जे सगळे ते वयर स्क्रॅप आसा आनी कोण आसा कचरो बिचरो उडयता तो सगळो त्या व्हाळांच्यान सकयल येता आनी ते नॅचरल झरीन येता आनी सगळी ती झर आहा ती प्रदूशीत जाल्ली आसा. दुसरे हे सायडीनसून आतां नवीन बिल्डिंग बीन जाल्या आनी त्या बिल्डिंगेचे सगळे बीन सगळे आहा पळय ते उदकान सोडलेले आहा आनी ताका लागून ही सगळी जी झर आहा ती पोल्युटेड जाल्ली आहा. स्टुडंटा खातीर हांव कुचेलीच्यान सांगता पडटा. तुया भोंववाड्यार रातया बिबटो भोंवता. कागाळ घेवन पंच आनी थळावे पेडणेच्या राना खात्याचे कचेरेंत पावले. बिबटो घरांत बांदिल्ल्या सुण्याक उखलता म्हणून लोक सांगता. बिबट्याक ट्रॅप करूंक खात्या कडेन खंय 2च पांद्रे. धरतलो जाल्यार 7 ते 8 तरी पांद्रे जाय. फिर्याद घेवन गेल्यार अधिकारी जाप दिनात, कूस मारतात. पेडणे तुया रातया बिबटो भोंवता म्हूण बोवाळ. घरात बांदिल्ल्या सुण्यांक व्हरता म्हूण थळाव्यांचो दावो. राना खात्याच्या कानार घाला मात तांच्या कडेन खंय 2च पांजरे आसात. आतां सुण्याक व्हरता मनशांक कितें करच्या पयलीं राना खात्यान बिबट्याक धरचो म्हूण मागणी. 2 दीस पयलीं चंदन नायक यांच्या घराचे म्हणल्यार त्यांचे कुत्रो भायर बांदलेलो तेचेर अटॅक केलो लेपडान. तशेंच तेच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं लेपडान तेजे फुडें मातशें घर आहा एक घर सोडून फुडें तेजेर अटॅक केल्लो. आतां हे भोमान 2 केसीस जाल्या बट स्टील आजून कितें हे घेवंक ना केस घालूंक ना कितेंच घालूंक. सो मागता हांव फॉरेस्ट ऑफिसरा कडल्यान प्लस तेंच्यांनी आमकां अश्योरन्स दिवचे की आमकां ते लेपडाक बेगीन धरतले. एनिमल्सांक आमचे अटॅक केला. फाल्यां कितें हें खबर म्हणल्यार कितें ह्युमन्साकूय हें करूं शकतात ते हार्म करूं शकतात. आमी ऑफिसान येयल्ले हांगा मेळपाक जाल्यार तो ऑफिसर ना जॉन म्हणून आमी ताका फोन केलो कॉन्टॅक्ट करता. तो म्हाका सांगता की आपल्या कडेन फक्त 2 केजी आहा. आनी 2 केजीन म्हाका दिसना तो मेळटलो ट्रॅप जातलो म्हणून. 3 ते 7 प्लेसीर आमी हें केला पयला. आमी कितें म्हणटा की ट्रॅपिंग जर करतले जाल्यार ताका निदान 8 ते 10 पयलीं पिंजरे जाय. ते पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ना. 8 ते 10 पिंजरे थंय घालून ते निदान 10 ते 15 दीस मिनिमम दवरपाक जाय. फाल्यां कोणाच्या मनशार अटॅक करता आनी मनीस आमचो ह्युमन लायफ डेंजरान ना. तेची जे स्टेटमेंट केला आपूण 2 दवरतलो आनी जालें. सो तो ट्रॅपिंगेचें कांय सांगना. आमी ताका धरतले किंवा आमी ट्राय करतले तो कांयच सांगना. आमी ताका हेल्प करपाक रेडी आहा पूण तो आतां सकाळीं म्हाका दिसता तो ऑफिसर राव म्हटलो जाल्यार तो गेलो आपलो मोपो वचोंक जाय म्हणून. आतां म्हाका सांग ह्युमन लायफाकून ताका आतां मोपाचें काम पडटा. हांवें ताका 10 मिनटां राव जाल्यार तो पावलो. पालये हरमल मांद्रे आनी तुये हे 4 जाग्यार लेपड दिसता जे हांच्यान घेवन हांगा विचारता जाल्यार तो खंय तरी फोंड्या गेला
आणि हे जे 2 स्टाफ आसात हे रावंक सुद्दां ना, जी लोक येवन हांकां जाब विचारतले म्हणून. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. युगांडांतल्या चलयांक गोंयांत हाडून रेस्टॉरंट आनी कॅफेंत काम दिवपाचें हांयस दाखोवन शिनळकेक लावपी आंतरराष्ट्रीय सेक्स ट्रॅफिकिंग रॅकेट मांद्रे पुलिसांनी उक्ताडार हाडले. 2 बायलांची सुटका केल्या. प्रकरणात जोजो नाकिंतू ह्या युगांडांतल्या बायलेक अटक केल्या. मांद्रे पुलिसान व्हडली एक आयज कारवाय केल्लेली आसात आनी ते म्हळ्यार इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश मांद्रे पुलिसान केल्लेले आसात. इन्फॉर्मेशन मेळटा अशें की हरमल हांगा इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश करून मांद्रे पुलिसान युगांडाच्या 2 चलीक सुटका केलेली आसा. सध्या त्या 2 चलीक मेर्शे हांगातल्या अपना घरान दवरलेले आसात आनी त्याच बरोबर हे जे सेक्स रॅकेट चलोवपी जोजो नाकितू हाका अटक करून DYSP जिवबा दळवी आणि मांद्रे PI शरीफ जॅकीस आणि ह्यांचे जी टीम आसा फुडली जी कारवाई करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.